जे रिप्रेझेंटेशन आम्ही दिला तितून फ्युअल सबसिडी 2018तल्यान जी पेंडिंग आहा बस ऑपरेटरांची ती 18 ते मार्च पर्यंत जून 18 ते मार्च 2020 पर्यंत दिवची ही एक प्रामुख्यान मागणी आसली। दुसरी मागणी म्हणजे इन्शुरन्स स्कीम जी आमची पेंडिंग आहा 2020तल्यान ती ह्या बजेटान प्रोविजन करून दिवची, पयलींचे कितें देणे आहा ते। आनी ओल्ड रिप्लेसमेंट स्कीम जी आहा ओल्ड बस रिप्लेसमेंट बाय न्यू बस ही जी स्कीम आहा ही स्कीम जी स्टॉप आहा 2017तल्यान ती चालीक लावची आनी तेजो क्वांटम जो अडेज तो वाडोवचो। ह्यो प्रामुख्यान ज्यो आमच्यो मागण्यो आसा त्यो मागण्यो घालून आमी खंय तरी एक निवेदन आनी तितून व्हेकल स्क्रॅप पॉलिसी जी आहा ती 21 तारखेक रिप्रेझेंटेशन आमी दिला 21 फेब्रुवारी 2025 गव्हर्मेंटाक। तितून जे आमी मागणी केल्या त्यो चारूय मागण्यो घालून जे निवेदन आमी सरकाराक मुख्यमंत्र्याक दिवपाक गेल्ले त्या दिसा आनी डिस्कशन पळय जे जाता त्या डिस्कशनाच्या वेळार आमकां मुख्यमंत्र्या कडेन आमी मांडटाले विशय जे आमच्या, कारण जे आमचे फ्युअल सबसिडी पेंडिंग आहा हे आमकां सदांच आश्वासन आसलें ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आनी मुख्यमंत्र्याचें की आमी ती तुमकां दितले म्हणून गेले 1 वर्स भर जालें आनी हेचेर आमी वेगवेगळ्या आंदोलनाचो इशारो दिल्लो सरकाराक गेल्या 4 सप्टेंबराक मागीर 3 सप्टेंबराक त्या आदी मिटींग घेतली मुख्यमंत्र्यान आनी तितूनय परत एश्युरन्स दिल्लो जे कितें प्रलंबीत जे देणे आहा ते सगळे तुमचे क्लियर केले वयतले 20 दिसां भितर। पूण आयज दुख्ख दिसता सांगपाक की आजून पर्यंत एकूय विशय सुटावो जावना। पूण खंय तरी आमकां अपेक्षा आसली की मुख्यमंत्री येता त्या बजेटान हे सगळे प्रोविजन करतलो म्हणून। मुख्यमंत्र्यान आमकां शेवटी फ्युअल सबसिडी इन्शुरन्स सबसिडी हांवें सांगलेल्या प्रमाणे दिवपाक नाकार दिलो, ह्या बजेटान घालपाक नाकार दिलो। फ्युअल सबसिडी बी सगळी पळय पेंडिंग आहा पळय ही सरकारान खंय तरी दिवपाक जाय। आतां सरकार ना म्हणून सांगता जेन्ना काल टायमार ह्यो गोश्टी आमकां न पटण्या सारक्यो, कित्याक पेंडिंग जे पळय बॅलन्स उरला आमकां लागून उरोंक ना। सरकारा कडेन पयशे नासले तेन्ना सांगताले सरकार की आमचे कडेन पयशे ना घालपाक ते हेडाचेर म्हणून ताका लागून आमकां ते पयशे दिवंक ना। आतां त्या वेळाचेर व्हेरिफिकेशन कोण करतलो हे करतलो हे आयज तर टॅक्निकल गोश्टी तर सांगता म्हणजे हे सरकाराचें अपयश हे आमचेर तोपूंक शकना। पूण खंय तरी आमची लोनां बिना सगळीं आजून प्रलंबीत आहा, ड्यू जाल्लेले आहा। हेका लागून खंय तरी सरकारान आमी सहानुभुतीपूर्वक म्हणिना, कारण हेका हायकोर्टाची ऑर्डर आहा, हायकोर्टान रिप्रेझेंटेशन कर म्हटलेलें आपले ऑर्डर एनक्लोज करून ती सुद्दां आमी केल्ली आहा। म्हणून खंय तरी सरकारान ते दिवपाक जाय।